तुमच्या नजरेक हाडून दिसता की आज गोंयची परिस्थिती, ज्या परिस्थितींतल्यान राज्य वता, ज्या परिस्थितींतल्यान लोकांक आज त्रास सोंसचे पडटात, तें पळयलें जाल्यार गोंयांत म्हाका दिसता हेल्थ इमर्जन्सी, फायनान्शियल इमर्जन्सी आनी लॉ एंड ऑर्डराची इमर्जन्सी आसा अशें पळोवपाक मेळटा. तुम्ही विचारतले कित्या खातीर? कोरोना व्हायरसाच्या ह्या पॅन्डेमिकाक लागून आज ज्या पद्दतीन सरकार निर्णय घेता ते निर्णय पळयले जाल्यार खरेंच आश्चर्य जाता. इन स्पायट ऑफ द फॅक्ट दॅट अपोजिशन हॅड ऑफर्ड फूल हार्टेड सपोर्ट रायट फ्रॉम डे वन. काल आम्ही पळयलें म्हजो इश्ट आनी विधानसभेतलो सहकारी पयलीचो जुजे फिलीप डिसुजा ताणें कशा पद्दतीन सांगलें की आपल्या भावाक त्या हॉस्पिटलांत पिवपाक सुद्दां उदक सारकें मेळनाशिल्लें, नळाचें उदक कोण तरी हाडून दिता. थंय कंप्लेनी खूब येतात, जेवण सारकें ना, जेवपाक सारकें मेळना. कोवीड सेंटरां आसात आज वेगळे वेगळे कडेन, थंयचेय लोक बोवाळ मारतात, फोन मारतात आमकां आनी सांगतात हांगा कितें आमकां हाडून हांगा उडयल्या, कांयच परिस्थिती सारकी ना. पयर हांवें आयकलें एक मिटींग जाली हांगा दक्षिण गोंयच्या कलेक्टरेटान, 2 जाण मंत्री, एक आमदार आशिल्ले. म्हाका खूब जाणांनी फोन केले, पत्रकारांनी, अरे तुमी येवना मिटिंगेक? हांव म्हणलें आमकां कोणें सांगूंक ना आनी आपोवंक ना. आतां कोवीड पॅन्डेमिक इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू रुलिंग पार्टी MLA जाल्यार म्हाका खबर ना. इन स्पायट ऑफ द फॅक्ट दॅट वी हॅव फुल्ली कॉपरेटेड विथ द गव्हर्नमेंट. आमी म्हणलें एक व्हायट पेपर पब्लीश करा, कोविडाचेर एक व्हायट पेपर काडा, फायनान्शियल स्टेटस कितें आसा ताजेर एक व्हायट पेपर काडलो, पीपल कम टू नो, कोणाकी जाय जाल्यार सजेशन करपाक मेळटा. ताजेरय वचून सरकारान ध्यान दिवंक ना. आतां फायनान्साची परिस्थिती अशी जाल्या की एका वटेन केंद्र सरकार डिक्लेअर करता 21 लाख कोटीचे पॅकेज, मुख्यमंत्री केंद्रा कडेन मागता 2000 कोटी स्पेशल ग्रांट्स दिवचे म्हणून. पयर तांची मिटींग जाली, व्हर्च्युअल मिटींग जाली प्रायम मिनिस्टरान, तातूंतय कांयच कितें एश्योरन्स दिलें आमकां काय खबर ना. म्हणजे कितें जालें, 2000 कोटी मागिल्ले ते मेळपाचे काय न मेळपाचे. 750 कोटी GSTचो एरियर्स आसा मेळपाचो, तो सुद्दां मेळपाचो केन्ना मेळपाचो ताजेरय कांय क्लॅरिटी ना. अरे गव्हर्नमेंट आमी स्टेटमेंट करपाक शकता, क्रिटिसायज करपाक शकता. जे इफ दे आर नॉट विलिंग टू टेक आवर सजेशन, ते कालचोच इन्सिडेंट पळय, काल खंय तरी कलेक्टरेटान मिटींग आहा. In fact, COVID hospital is located in my constituency. I have been fully supportive. I have convinced the people at that time. सगळ्या खबर आहा, तुमकांय खबर आहा ते रातचे कितले लोक जमिले आनी कितें जाल्लें तें. तरी पूण they did not have audacity to call us and take all the opposition into confidence. सालसेतीची जर मिटींग जाता, सालसेतीची सगळ्या आमदारांक आपोवपाचें, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन. न्ही कितें कोवीड म्हणटा तें फक्त अमक्याकच जाता अशें कांय ना न्ही तें. आनी काल पयर ICU 2 जाण दोतोर पॉझिटिव्ह जाले, ICU काम करपी. थंय परिस्थिती कितें आसा ती कोणें पळयलें वचून? नर्सी आसा जाल्यार नर्सींक घरा वचपाक मेळना, 2-2 म्हयने नर्सीची शॉर्टेज आहा. अशें म्हणजे इन स्पायट ऑफ दॅट दे आर फायटींग. आय एप्रिशिएट म्हणजे ज्या पद्दतीन आनी ज्या सिच्युएशनात ते काम करतात, हांवें तांकां लागींच्यान पळयल्यार काम करतात.